22 एप्रिल 2025 म्हादय प्रवाहाची चवथी बसका बेंगळूर जाल्ली। हे बसकेन म्हादय विशीं कांय तांत्रीक गजालींचेर चर्चा जाल्ली। हाचेर म्हादय प्रवाहान गोंय सरकार, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या सरकारा कडेन तांच्यो सुचोवण्यो प्रतिक्रिया दिवपाक लायिल्ल्यो। म्हादय पात्रांतल्या प्रस्तावित उदका पुरवण आनी पिवपा उदकाच्या प्रकल्पा संबंदान म्हादय प्रवाहान मागिल्ल्या सुचोवण्यांचेर फकत कर्नाटक सरकारान जाप दिली, पूण महाराष्ट्र आनी गोंय सरकार सुशेगाद। म्हादय पात्रांत सध्या चलतल्या मेजर, मिडियम तशेंच मायनर इरिगेशन येवजण्यांचेर लक्ष घालपाची गरज आसा। म्हत्वाचे मुद्दे नोंद करपाक लायिल्ले। हाचेर कर्नाटक आनी गोंय सरकाराची जाप प्रवाहाक मेळ्ळी, पूण महाराष्ट्र सरकारा कडसून अजून जाप मेळूंक ना। म्हादय प्रवाहांत आशिल्ले हायड्रो, मिटिओरोलॉजिकल आनी हेर वॉटर रिसोर्सीस विशीं तिनूय राज्यांकडच्यान डाटा मागिल्लो, तातूंत गोंयान डाटा धाडला। म्हादय प्रवाहाची 5वी बसका 24 डिसेंबराक दिल्लींत थरल्या, तातूंत हे विशय चर्चेक येतले। प्रुडंटा खातीर महेश खाडी।